Minister has said in the House, has given assurance to the House that there is 100% there is that all officers will work on this. He has informed all officers that you need to crack down on all those people who are selling drugs in coastal belt and also in the interiors. Now drugs have reached interior. So crackdown will come, and you will see in Kalangut also there was a small raid. Some foreign nationals were caught. They are buying from somewhere and they are selling it to the tourists who are coming in the coastal belt. So we are serious on drugs, and I strongly feel that this Chief Minister is not only talking, he acts. And people have seen for the last 3 months how many things he has acted on. सात की सजा मेटली तुमकां डावट पुलीस सिरियसनेस हे आता पुलीस आमचो चीफ मिनिस्टर सिरियस आहा पुलीस अकाउंटेबल तुम्ही ड्रग्स म्हणटा गोंयांत जावपा जायना ना पण बाबू पायपांनी मेळ्ळा गांजा मेळ्ळा ड्रग्स मेळ्ळा आर यू कन्सर्न सायडी सीएमाक आमी सांगला सीएमान म्हाका सगळ्या सायडी लक्ष दवरतले तुम्ही चिंता आसा कित्याक तो ग्राउंड करपाचें आशिल्लें आतां ग्राउंड एरिया मार्क केलेली फुडें अरे ड्रग्स बंद जावपा जाय नो पूण अशी पायपांनी मेवता मायग्रंट्सां कडेन मेवता आनी तुमी हुशार रावपाक जाय मिडिया असलें कितें कळटा जाल्यार इन्फॉर्मेशन दिया उडया भितर गोंयकार सगळे एक जावपाक जाय हर एक फॅमिलीचो आवय बापूय एक जावपाक जाय आतां काल पयर मेयरान दाखयलां कितें जालां पळय हेजेर कोणें एक्शन सारकें ताबडतोब पयर पणजे जालां पळय मेयराक मेळ्ळें न्ही तें म्हणून लोकांनी जागृती दवरपाक जाय सर गोंयचे पर्यटन पुलीस जागृत आसपाक जाय आनी आज ते लोकांक ते पायपलायनान मेळटा आनी पुलिसांक मेळना हें बरोबर न्ही सरप्रायझींग तुका म्हाकाय सरप्रायज जालो इतलो हें गांजा थंय मेळप म्हटल्यार म्हणून हांव लोकां कडेन मागता गांजो आनी ड्रग्स म्हणटे गोंयांत आसपाक जायना आनी जो मातसोय डावट आसी कळयात तेजेर एक्शन 100% तेंचेर आमी कोणाची गय करचो ना तो कोण आमदार आसूं या मंत्री आसूं